अध्यक्ष नवो अध्यक्ष आमचे वायस प्रेसिडेंट रत्नाबाई, अखिल भारतीय सचिव मंगलदास भट आणि अखिल भारतीय परिषदेचो अध्यक्ष चेतन भाऊ आचार्य मेळून तुमकडे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची अशें थारायलां, कित्याक कालच्यान ताबो घेतला फुडली कार्यावळी सांगपाक, गोंयांत कितें जाता तें सांगपा खातीर तुमकां आपयला. एक म्हणटा तें जे मेरेन कोंकणी हो विशय आमचे तकलेंत येता, तितून मदें आतां सुरवात जाल्या ह्या दिसांनी मराठी राजभास जाय म्हण सही घेवपाक हें चालू आसा, कॅम्पेन चालू आसा. तितून म्हाका म्हणपाक जाय, राजभास कायद्याक हात लावप ना. जें तेन्ना कितें दिल्लें तें म्हाका दिसता बरें चिंतून दिल्लें, आनी तितून मराठीकूय बी कितें दिल्लें आहा. मराठी सिनेमा येवं, बूक येवं, सरकार तांकां आदार करूं, एकाडेमीक आदार करूं, तितून आमचें कांय विरोध ना. तो एक कल्चर गोंयांत आहा आनी त्या आशिल्ल्या कल्चराचे बद्दल कांय ना. राजभास कायद्याक हात लावचो न्हू, हें आमचें मागणें. दुसरें हांव सगळे गोंयकारांक अपील करता, जे मराठी बी जाय म्हूण सही मारतात तांकां, तें एक म्हजे भाशेन एक तो लास्ट नेल टू कॉफीन जातलो. खास करून ह्या मागपी लोकांकूच विरोध करपाची खबर चड, जे कोण मागतात तांकांच. कित्याक जे गोंयांत रावता तांकां कोंकणी येता, आनी गोंयांत जॉब मेळपा खातीर नॉलेज ऑफ कोंकणी कंपल्सरी आहा. जो कोण मराठी शिकता, फ्रेंच शिकता वा आनी कितें शिकता तेकाय बी नोकरी गॅरंटीड आसा, कित्याक तो गोंयकार आनी कित्याक ताका कोंकणी येता. हे सुविधा आसतना तें तितून घालून येदे व्हडले महाराष्ट्राचे भंडार भितर हाडप. जेन्ना हे येतले आनी स्थापन जातले तेन्ना यू आर ओपनिंग डोर फॉर लार्जर एरिया. एज इट इज आयचे तारखेर थंयसान येयल्लो लोक आपल्याकूय कोंकणी येता म्हूण नोकऱ्यो घेवपाक लागला, आनी जाका 15 वर्सां जाल्या तांकां नोकऱ्यो मेळपाक लागल्या. आनी जाका 15 वर्सां जालना ते कितले जाणांक घोटाळो करून म्हजे कडेन सऱ्याची लायसन्साक जाका 20 वर्सांचें हें जाय पडटा, रेजिडेंट जाय पडटा, ते मारवाड्यांक 12 वर्सां गोंयांत रावन 20 वर्सांचे रेजिडेंट मेळ्ळ्या. उदाहरणाक एक केस आहा, ती थिंगा सोडून दिता हांव, पूण सांगता जेन्ना अशें जाता जाल्यार कितलें जावपाचें आहा. आनी हिंगा तरी सुविधा रेडी जाली, ते घोटाळे करपाची गरज ना. आनी दर एका गोंयकाराक कोंकणी येताच म्हळ्यार येता. जे भुरग्याचे SSC मार्कशिटाचेर फ्रेंच देखून आसल्यार ताका कोंकणी येता म्हूण जी सर्वीस मेळटा, जी रेजिडेंट म्हूण मेळटा, ते कडेन नॉलेज ऑफ कोंकणी कंपल्सरी टेस्ट मेळटा, तितल्यान जाता आसतना हें आनी कित्याक करप? हेजो फायदो कितें? हेजें लुकसाण आनी लुकसाण फक्त. कित्याक खास करून कॅथलीक समाज बी भायर वयता नोकरे खातीर. जे कोण मागता तेंचेच फुडले पिळगे खातीर लास्ट नेल आसतलो अशें म्हूण म्हजें मागणें. हें करूं नाकात. तुमच्याच भुरग्यांची वाट लायतले, गोंयची वाट लायतले, नोकऱ्यांचें लुकसाण जातलें, आनी आमचें एक आयडेंटिटी आहा तेजेंय बी लुकसाण जाता. एक गोंयकार म्हणल्यार कोंकणी लोक, कोंकणी समाज, कोंकणी प्रदेश, नांव गोंय आसूं, गोवा आसूं, हे प्रदेशाक कोंकण राज म्हूण जावपाक जाय, आनी तेंच आमी मुखार व्हरता. पण तें ह्या वर्सा आमी शेणे गोंय बाबाची जयंती मनयतात, आनी कोंकणी शेणे गोंय बाब कथामाळ सर्ती 25वें वर्स. सो रुप्या महोत्सव हो म्हणटकीच आमकां आयच्या दिसा जाहीर करपाक आवडटलें, एक खास आसतलें, खास वेगळें आसतलें. आनी ही केंद्र पातळेचेर ही सर्त 8 ऑगस्टाक आसतली, आनी जिल्लो आनी निमणे राज्य पातळेचेर 16 तारखेक आसतली. बाब जयंतीक 150 वर्सां जाता, आनीक ते निमित्तान आमी सरकाराचो आदार मागपाचे आहा. कित्याक 125वो जेन्ना जाल्लो तेन्ना मनोहर पर्रीकारानूय थोडोसो ग्रांट सँक्शन केल्लो ही जयंती मनोवपाक. हे महापुरुशाच्या उगडासाक तेजो इतिहास आनी
उगडास आमच्या भुरग्यां मेरेन आनी गोंयचे परजे मेरेन कोंकणी लोकां मेरेन पावोवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो आनी ते प्रयत्नाक खर्च लागता. ते खर्चा लागून आमी गोंयच्या सरकारा कडेन मागणी करतले आदार दिवपाक आनी हे फुडें दिल्लो आहा जेन्ना 125वी जाल्ली ती आनी आमकां ही व्हडल्या दबाज्यान करपाक जाय. ते एक आमचे मागणी आसतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.